लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 14 वळी 1 ते 14. सोनवारा दिसा जेजू एका पिडेवंताक बरो करता. मागीर अशें जालें. एका सोनवारा दिसा फारिजेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेल्लो तेन्ना ते ताका तिळून पळयताले. उदक आंगांत भरून सुजलेलो एक मनीस ताच्या मुर्यांत आसलो. धर्मशास्त्र्यां आनी फारिजेवां लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, सोनवारा दिसा पिडेवंतांक बोरी करूं येता की ना? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना ताणें ताका धरून बरो केलो आनी धाडलो. आनी तांचे लागीं उलोवन जेजून म्हणलें, तुमच्या कोणायचो पूत ओ पाडो भांयत पडलो जाल्यार सोनवार म्हणून रोखडोच ताका काडी नासतना तो रावत मू? ह्या उतराक जबाब दिवंक तांच्यान नजो जालें. नम्र काळजाचो मनीस आनी ओस्कोतांचो इश्ट जा. पयले वयले जागे कशे भाशेन विंचून काडताले तें पळोवन जेवणाक आपयल्यांक जेजून अशी एक वापार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून मानाचे सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुजेवन अदीक मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें घोडयेक आपयला जायत. आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यात तो थंय येवन तुका म्हणत तुजी स्वात हाका दी, आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी स्वात घेवची पडत. देखून कोण तुका जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणे स्वातेर बस. हे पोरी तुका आपयला तो येत तेन्ना ताका अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा पयले स्वातेर वचून बस. तेन्ना बराबर जेवणाक बसलोल्या हुजीर तुका मान जातलो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालती जातात तांकां देव उंच काडतलो. आनी आपणाक आपयल्लो ताकाय जेजून सांगलें, तूं दोनपाराचें ओ रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टां इश्टिणींक ओ भावा भयणींक ओ सोयऱ्यांक ओ गिरेस्त शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घोडयेक तीं तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजें आपुणें बाद करतीत. पूण जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, खोडयांक, थोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजें आपोवणें बाद करूंक जायना म्हणटच तूं भागी जातलोय. पूण प्रमाणीक मनशां पुनर्जीवन जातलीं तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली.